आमचो हात से हात जोडो अभियान हो आज पेडण्या मतदारसंघात पाविल्लो आसा। म्हाका दिसता आमचे सगळे लिडर, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट, आमचो जनरल सेक्रेटरी, जो उत्तर गोयचो अध्यक्ष, तसोच आमचो स्पोक्सपर्सन, हे सगळे म्हाका दिसता मुद्दे पेडणेचे उलयल्ल्या। हात से हात जोडो अभियान जेव्हा आमचो लिडर श्री राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा चालू केली फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीर, जवळपास 4000 किलोमीटर तांणी पदयात्रा केली। प्रत्येक लोकांक ते मेळ्ळे आणि लोकांच्यो अडचणी, लोकांचे प्रॉब्लेम्स आणि आपलो एक्सपिरियन्स हे तांणी एका पत्रान घातला। आमचो प्रयत्न आसा की पूर्ण गोंयभर तांचे पत्र आणि भ्रष्ट जुमला पार्टी म्हणल्यार बीजेपी गेल्ली 9 वर्सां ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीन आणि मोदी सरकारान जे लोकांक फटींग आश्वासनां दिल्ली पळय, ही लोकां मुखार आज उघड करपाची गरज आसा। म्हाका दिसता कांयशे मुद्दे आमच्या लिडरांनी काडले। हांव तुमकां ते एकूच तातूंतले एक उदाहरण दिता। मोपा एअरपोर्ट हो जानेवारी 2023 चालू जालो। हो कितें जानेवारी 2023 वयल्यान स्वर्गा वयल्यान सकयल पडलो? आज हांगा लँड एक्विजिशनाचे प्रॉब्लेम आहा, टॅक्सी भावाचे इशू आहा। तुमकां जर तर खबर आशिल्लें की जानेवारी 2023 जर मोपा एअरपोर्ट चालू जातलो जाल्यार तुमी 1 वर्स पयलीं हे टॅक्सीचो पेडण्या तालुक्याच्या लोकांक टॅक्सीचो 1 वर्स पयलीं कित्याक तुमी फ्लोट करूं ना की बाबा जानेवारीन एअरपोर्ट चालू जातलो, कोणा कोणाक टॅक्सी समज जर घेवपाच्यो आसा, चलोवपाच्यो आसा जाल्यार तांचे तुमी एप्लिकेशनां घेया। अरे तुम्ही प्री प्लॅन करा मरे, तुमकां प्लॅनिंग ना, तुमकां खबर नाशिल्लें की एअरपोर्ट येतलो, थंय वर्साक 50 लाख लोक येतले, तांकां इतल्यो अमूक टॅक्सी लागतल्यो। तुमी एअरपोर्ट चालू जातकीर मागीर लोकांक फटयता की आमी कावंटर दितले म्हणून। तुमी तांकां सांगिल्लें की आमी कावंटर दिता, अजुनी तो येल्लो ब्लॅक टॅक्सी कावंटराचो पत्तोच ना। त्या सायडींच्यान माविन गुदिनो हाडून गोवा मायल्स गोंयकाराचेर लादपाक सोदता। दुसऱ्या वटेच्यान जे लँड एक्विजिशन जे आशिल्ले तांचे तुरी आमी अजून कॉम्पेन्सेशन दिलें ना। जी गोंयची संस्कृती आशिल्ली पळय ती खंय तरी हे भाजप सरकार म्हाका दिसता काबार करपाक उठल्या। पेडण्या तालुक्यान खंय तरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक शकता आशिल्लो तोय आनी काबार केल्लो। राजेन तेलीक घेवन जर तर हांगचो स्थानीक आमदार जर तर नोकऱ्यो मागपाक व्हरता जाल्यार म्हाका दिसता ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आसा की पयलो म्हाका दिसता हक कोणाक मेळटा जाल्यार तो पेडणेच्या लोकांक मेळूंक जाय। आज जेन्ना ते एअरपोर्टार वता म्हाका पळोवन अक्षरशः दूख दिसता की थंय आमचे भुरगे खंय आहा रे? आमचे भुरगे भायर सेक्युरिटीची कामां करतात आणि ते बीन कॉन्ट्रॅक्ट बेजार आहा। तुम्ही गेल्ली 2 वर्सां हांगाच्या स्थानीक भुरग्यांक जे शिकताले, जे ग्रॅज्युएट जाले, तांकां तुम्ही स्कील डेव्हलपमेंट कित्याक केलें ना? आज म्हजें मत अशें की गोंयकार आज ऑफिसर क्लासाच्या जॉबाक कित्याक क्वॉलिफाय जावपाक शकना? आमी फक्त रस्त्यार झाडू मारपाची आणि सेक्युरिटीची कामां करपाची। सो हाचे वयल्यान कळटा की हे जे भ्रष्ट जुमला पार्टी आहा हांकां गोंयकाराचें पडलेलें ना। ज्या पार्टी आपल्या लिडराक सुद्धा जर तर ते ताचो स्थान आणि व्हॅल्यू जर दिवपाक शकना जाल्यार ते गोंयकाराक कितें पळयतले म्हाका सांगात। ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीन सांगले की आमी आमचो जो लिडर, जो आदलो मुख्यमंत्री आशिल्लो, ताचें नांव ह्या एअरपोर्टाक दितले म्हणून। लास्टाक ताका सुद्धा फटयलो, नांव काडलें आनी मनोहर म्हणून दिलें। लज दिसता पर्रीकर म्हणपा ह्या बीजेपी सरकाराक पर्रीकर म्हणपा लज दिसता? म्हाका दिसता टायम आयिल्लो आसा की सगळ्या गोंयच्या लोकांनी ज्या तरेन ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीन गोंय आणि गोंयची संस्कृताय पळय काबार केल्या, म्हाका दिसता सगळ्यांनी एक येवपाची गरज आहा। येता ते 2024च्या लोकसभेच्या इलेक्शनान म्हाका दिसता जे ह्या सरकारान ते म्हारगाई आसूं किंवा एम्प्लॉयमेंट आसूं, गॅस सिलिंडर आज 400 वयल्यान 1100चेर पावलो, पूण ह्योच बीजेपीच्यो महिला मोर्चाच्यो बायलो जेन्ना 2014 गॅस सिलिंडर 400 रुपये जाले म्हणून रस्त्यार बसताल्यो, त्यो आज खंय तरी गायब जाल्या। सो हांव त्या सगळ्या महिलांक विचारपाक सोदता की आज 1100 रुपयान तुमकां गॅस सिलिंडर कसो परवडटा? ह्या मोदी सरकारान सांगिल्लें की वर्साक आपूण 2 कोटी जॉब दितलो, तुजे खंय गेले? आज 9 वर्सां जालीं, 9 वर्साच्या हिशोबान तुवें 18 कोटी जॉब दिवपा आशिल्ले। अरे 18 कोटी एम्प्लॉयमेंटूच ना देशांत। सो हे सगळे जुमला आणि हे सगळे फुटींग आश्वासनां